गोंयांत नुस्तें आयात बंदी जायत सावन फीश ट्रेडर्सा फाटोफाट सी फूड एक्सपोर्टर्सवाल्यांचोय धंदो पडला. गोंय सरकाराक नुस्तें आयात बंदी आनी अटींचें परिपत्रक काडपाचो अधिकारूच ना. हो अधिकार केंद्राचो म्हूण सी फूड एक्सपोर्टर्स हायकोर्टांत पावले. तांचें म्हणणें आयकून घेतल्या उपरांत सोमार मेरेन जाप दियात म्हूण कोर्टान गोंय सरकाराक नोटीस काडल्या. हाचेर विश्वजीत म्हणटा सरकार आपलो स्टँड कोर्टांत डिफेंड करतलो. कोर्टान ते केल्यार आमी आमचो स्टँड डिफेंड करतलो. आमी डिफेंड करता, गोंयची जनता डिफेंड करता. गोंयचे जनतेचे हित, गोंयचे जनतेचे सुरक्षा करपाचें आमचें काम. हांकां तेंचो अधिकार ते कोर्टाक वचूं शकता, पूण आमचो स्टँड आमी कोर्टा फुडें मांडटले. हो कायदो फूड सेफ्टी एक्टाचो कायदो ते आमी उल्लंघन करपाक दिवचे. आनी जावं आमी आमचे स्टँडार फॉर्म आहा, तेजेर आनी बदल जावचे. आनी गोंयान खंयचेय ट्रान्सपोर्टेशन इंटरनली जाता ते ड्रायव्हरा कडेन ते डॉक्युमेंटेशन आसूंक जाय. बाबा आपूण ह्या पॉयंटांतल्यान घेतल्या थंय व्हरता, ते आमी फॉर्म रावतले. आनी गोंयचें नुस्तें भरपूर आहा, गोंयचें नुस्तें आहा, पुरो आहा की हांगा आमकां सप्लाय करपाक. हांव आतांच उलयलां, हांव प्रत्येका कडेन उलयत आसता, पूण कित्याक बॅन हो वयचो ना, तो फायनल. गोंयांत मायनिंग सुरू करपा विशीं विश्वजितान मुख्यमंत्र्यां कडेन बोट दाखयलें. ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है. You have to go by the law, and second thing is we have to evaluate what is the best option available for the state of Goa. All cabinet ministers are united with the people of Goa to restart mining, and all of us are united. Everybody is trying to work out various options to start mining. So let the chief minister and the concerned officials decide how to navigate it further. Bureau report, Prudent.